चडशे विरोधी पक्ष एकठांय येवन झेडपी वेंचणुकेक भाजपा आड वावरतले अशी चिन्हां दिसताली, मात आतां तशें दिसना. जे 3 पार्टी आज जे म्हणटा आमी एलायन्सान आसा तांचे फाटल्या 8-10 दिसाच्यो घडामोडी तुमी पळयल्यो, आरोप प्रत्यारोपूय तुमी पळयले. एटलिस्ट आमी आज 15-20 दीस जाले, म्हयनोभर जालो आमी आमचे कॅन्डिडेट अनावन्स करून लोकां मदीं पावलेलो. एटलिस्ट ह्या झगड्यांचे आमी भाग ना. तो ताजेर आरोप करता, तो ताजेर प्रत्यारोप करता, कोण म्हणटा हें बरोबर न्ही, तांचे ब्लॉक कोण येता आनी तांकां सांगता हांकां टिकेट दिवंक जायना. ताच्या मदीं एलायन्साचे पार्टनर आपले कॅन्डिडेटूय अनावन्स करता, तो म्हणटा कोण हो नाका, कोण म्हणटा तो नाका, तो आयला तो उपकारचो ना. ह्या झगड्या मदीं तुका दिसता एलायन्साचें कितें उलोवप आनी. सो इट इज बेटर टू फायट sometimes the evil on your own instead of getting into alliances. The reason being allianceचे ट्रस्ट आसपाक जाय, ट्रस्टाचेर अलायन्स फॉर्म जाता. पूण जेन्ना ज्या तरेचो डिस्ट्रस्ट अलायन्स सो कॉल्ड अलायन्स पार्टनर्सांनी दाखयला तें पळयत जाल्यार वेर इज द सॅंक्टिटी ऑफ दीस अलायन्स अशें दिसपाक लागला. पार्टी वायज एज फार एज पार्टीज आर कन्सर्न, पार्टीज आर व्हेरी कॅटेगॉरिकली स्टेटेड आनी काँग्रेसान म्हाका दिसता एक क्लियर कट स्टेटमेंट केला की आमकां आपा बरोबर वचपाचें ना म्हणून. आमी तो स्टेटमेंट पयले सावन करूं नाशिल्लो, पूण तांच्या स्वता तांणी केला की आप आसा जाल्यार आमी ना म्हणून. तेन्ना इट इज देअर कॉल टू टेक. आमी आमचें काम चालूच दवरलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.